गोंय पुलिशेच्या गुन्या फाट्यान हणजूण वाठारात चलपी बनावट कॉल सेंटराचो पर्दाफाश केलो। ह्या कारवायेंत गुन्या फाट्यान 15 जाणांक अटक केली। ह्या बनावट कॉल सेंटरात वापरिल्ले लॅपटॉप, मोबायल, चार्जर आनी हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान पुलिसांनी जप्त केला। तशेंच दुबावित आरोपींक 6 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। 6 days police custody. 6 days police custody मधले 19 of कलांगूट वाठारांत तशेंच अंजुना वाठारांत काल सोमारा दिसा 29 तारखेक मेजर 2 रेड्स ज्यो आसा मेजर रेड्स आसा त्यो कंडक्ट करपाक आयल्यो। ह्यो रेड्स ज्यो आसा त्यो कलांगूट पुलीस तशेंच अंजुना पुलीस यांच्यानी पर्टिक्युलरली आपल्या एरियांनी केल्ली आणि ह्याच दरम्यान कलांगूट वाठारांत तशेंच अंजुना वाठारांत जे फेक अथवा इलिगल जे कॉल सेंटर्स चलताले हे कॉल सेंटर्स जे आसा ते बस्ट करपाक आयले। ह्या वेळार कलांगूटच्यान 19 जाणांक कलांगूट पुलिसां कडल्यान अरेस्ट करपाक आयली, तर अंजुनच्यान 15 जाणांक अरेस्ट करपाक आयली आणि तशेंच त्यांच्या बरोबर जे मोबाईल फोन्स आणि जे लॅपटॉप्स बाकीचे कितें सामान आशिल्ले ते सुद्धा जप्त करपाक आयले। आयज जेन्ना अरेस्ट करून कलांगूटचे 19 जाण आणि अंजुनचे जेन्ना 15 जाणांक दोगांय म्हापशेच्या GMFC कोर्टान रिमांडा खातीर हाडलो, तेन्ना कोर्टान जे आसा ते दोन्ही एक्यूज रॅकेट्स जे आसात ह्या कॉल सेंटरान आशिल्ले दोन्ही रॅकेट्स आसात हांकां 6 दिसांचो जो आसा तो रिमांड दिलेलो आसा।